आमच्या घराचे 9:30 सुमार झाड पडले. म्हणजे ओळीचे सुकलेले ते पावसान फुगून ते मूळ हे झाले ते सगळे मुळा सकट पडले आणि घराचे समज 1 लाखा वयर समज डॅमेज झाले. आणि एक आमचो वार्ड कावन्सिलर ताका फोन केलो. तेणी समजून गिरीश बोरकर आणि तेणी म्हाका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फायर ब्रिगेड तांकां हाडले. ते येयले रोखडे येयले आणि ते हे जायना म्हणून मागीर ते हायड्रा हाडूंक लायली म्हणजे क्रेन ती येयली आणि ते आतां क्लियर करून हे केले. समज 1 लाखा वयर 1.5 लाख सुमार डॅमेज जाला सगळे. म्हणजे गोवोरमेंटान आमकां कितें तरी हेल्प करचो. हय लोकल कावन्सिलर आमचो गिरीश आमकां सपोर्ट करता. तेज्या फाटल्यान गोवोरमेंटान मातशें ताका हें करचो, आदार दिवचो म्हणून इतलें मागता गोवोरमेंटान. 9:50 कॉल आयले की घराचेर झाड पडलां ओरुल्यांक. म्हणजे आमी इमिजिएट टर्नआवट केलो थंय. टर्नआवट केलो आनी गेलो जाल्यार पळय जाल्यार झाड मातशें मोटें आसा पूण आमी ताका एक कट मारलो आनी मागीर ताका सांगलें कितें डॅमेज आनी जावपा नाका म्हणून हांवें क्रेन मागली. क्रेन हाडली आनी मागीर ते आमी सेफ करून सगळे सारके काडले. एस्टिमेट ओनराच्या सांगण्या प्रमाणे 1 लाखभर आसा ताका लॉस. मागीर क्रेनीन आमी ते कंप्लीट करून 12 आमी स्टेशनार पावल्या परत.